माशेलांतली देवदेवतांची तरंगां बिरेस्तारा सांजे न्हंयेंतल्यान मय गांवांत पावली। रेड्याच्या जात्रे निमतान ही तरंगां दर वर्सा व्हड्यांतल्यान वाजयत गाजयत मयां येतात। माशेलांतली श्री देवकी कृष्ण, पिसो रवळनाथ आनी पुरूस ह्या देवतांची तरंगां न्हेसोवन ती न्हंय मार्गान मयां हाडटात। ही तरंगां रेड्याच्या जात्रेंत वांटेकार जातात। माशेलच्या ह्या तरंगांक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा। शुक्रारा कौला जाल्या उपरांत ही तरंगां परत माशेल गांवांत वतली। रेड्याची जात्रे खातीर ही तरंगां माशेलासून हांगा येता तेन्ना ती मयां पावलेली आहा। आतां जात्रा जाल्या उपरांत सगळे कौल बी दितली आनी न्हंयसूनच वयतली आनी ती न्हंयसूनच येता। वर्साच्या वर्सा येता। वर्साच्या वर्सा शेकडो वर्सांसून येता ती। म्हणजे माशेलांतल्यान न्हंयतल्यान माशेलासून न्हंयतल्यान येता आनी तशीच वयता। कितली तरंग आसता? 3 तरंगां आसता। म्हणजे फाल्यां म्हाका दिसता शुक्रारा दनपारां कौला जातली आनी वयतली। म्हणजे ही म्हाका दिसता जात्रेक लागून येता। ही स्पेशल जात्रेकूच लागून येता। माशेलांतल्यान येता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।